नागरिक कृती समितीन आयोजित केल्ल्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात हांव सगळे आमचे जे फोंडेचे प्रेस रिपोर्टर्स आसा तुमच्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात आमचे केरी नागरिक कृती समितीचे जे मेंबर आसा, म्हाज्या उजव्या सायडीन आसा निलेश हजारे, डाव्या सायडीन रामकृष्ण जल्मी, आमची प्रतीक्षा गावडे, कालिदास सतरकर, आमचे आनंद वारीक, तशेंच शैलेश केरकर। सो आज आमकां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलो उद्देश म्हटल्यार कालूच दैनीक गोमंतक ह्या पेपरार एक न्यूज आयली। ती न्यूज अशी आसा, IIT साठी 3 जागा निश्चित, आणि ह्या 3 जागेत आमची जी बुदगाम पठाराची जागा आसा तिचो उल्लेख आसा। म्हणजे सरकारान बुदगाम पठाराची जागा IIT खातीर निश्चित केल्या, अलॉंग विथ आनी 2 जागो आसा त्यो उजगांव आनी धारबांदोड। सो आमी केरी नागरिक कृती समिती, ज्या समितीचो इतिहास मातसो थोडक्यान हांव सांगता। ही समिती स्थापन जाली, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, SCZाचो जो मुवमेंट आसा, SCZ जे गोंयान येयले तातूंतलो एक SCZ आमच्या बुदगाम पठाराचेर येवपाचो आसलो, आनी तेज्या खातीर जे मोठें आंदोलन जालें, तें आंदोलन करता आसतना टोटल नॉन पॉलिटिकल गांवचे लोकांनी एकठांय येवन तें आंदोलन उबें केलें, आनी तें सक्सेसफूल आंदोलन जालें इतल्याच खातीर की ते सगळे गोंयान जे SCZ येवपा आसले ते स्क्रॅप जाले त्या टायमार। आनी तेन्ना आमची ही केरी नागरिक कृती समिती स्थापन जाली, ही 2007। आनी ती स्थापन जाल्या उपरांत आमची 80 जाणांची कमिटी आसली, जी पूर्ण एक्टीव आनी फूल गोवाभर आमी हें आंदोलन वचून आमी केलें। सो तेज्या फाटलो उद्देश इतलोच आसलो की आमचो जो बुदगाम पठार आसा, तो बुदगाम पठार हो राखून दवरपा फाटलो आमचो जो उद्देश आसा, तो बुदगाम पठार कित्याक राखूंक जाय, थंय कित्याक कसलेच अरिश्ट येवंक जायना, हें आमी सगळ्या गांवांत आमी सगळ्या लोकांक आमी पटोवन दिलें। आनी तेज्या नंतर आमी ही केस हायकोर्टान गेले, तेज्या नंतर सुप्रीम कोर्टान गेले, आनी प्युअरली तुमकां सांगपाक आमकां अभिमान दिसता, आमकां खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक आनी कोणाचेच आमी 1 रुपयाचे सुद्दां हांगा आमचे कोणाचेच देणगी आनी कांयच नासतना लोकांनी प्रत्येकान आपले कश्टाच्या पयशांनी आमी हे पूर्ण हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाची केस आमी लढले। तेकाच लागून आतां परत एकदां ही जागा IIT खातीर परत एकदां सरकार तेजो विचार करता। तेका लागून त्या जागेचें कितें म्हत्व आसा, ती जागा थंय कित्याक राखून दवरूंक जाय, आनी हो लोकल लढो कसो स्ट्रॉंग आसा, लोकल लढो कित्याक उबो जावंक जाय, हेज्या बद्दल आमचो रामकृष्ण बाब सगळे डिटेलान तुमकां फुडलें सांगता। त्रास म्हळ्यार तुमकां म्हणटा खंय दिल्यार की कांय येवपाक जायना, पण एज्युकेशन सेंटर म्हणटा येता जाल्यारूय म्हणटा थंय त्रास जातले हेजें तुमकां दिसतालें म्हणटा। आमी विचार करता आसतना आमी एकाच दृश्टीन पळयतात की इंडस्ट्री म्हणना फुडें आमी एक पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात। पोल्युशन हें एकाच तरेचें ना, एअर पोल्युशन ना, पूण थंय जर फाल्यां सकाळीं जर कॉन्क्रीट सुद्दां आयलें, जे जंगल नेचर कापून जर थंय कॉन्क्रीट जंगल जर आयलें जाल्यार आमी आतां सांगलां तें की सगळी थंय बायोडायवर्सिटी सगळी काबार जातली, आनी थंय फक्त एक बिल्डींग येवपाना, तांकां गरज आसली 12 लाख कितली 12 लाख आमची न्ही, तांकां गरज आसा IIT की 12 लाख 13 लाख म्हणटा, पण 12,32,000ची ही आसा, म्हणजे थंय कितें येतलें, म्हणजे तो सगळो पठार आसतो सगळो काबार जातलो। पोल्युशन हें एकाच तरेचें ना, आमी फक्त पळयत तें पोल्युशन ह्या दृश्टीन पळयतात, त्या भायर बाकीचे थंय खूब जाणांनी जागो घेतिल्ले आसा, थंय ते मेगा प्रोजेक्ट घालपाक सामके तोंडां उगडून रावल्ले आसा, हाजेय थंय भरपूर प्रमाणान थंय पोल्युशन जातलें। पोल्युशन म्हणना फुडें आमी एकूच विचार करूंक शकना, आनी म्हाका तरी दिसता की आसाच बाकी कडेन ज्यो जागो आसा, जी इंडस्ट्रीज म्हणून जे पळय
हे केल्ले आसा नोटिफाय केल्ले आसा त्या जाग्याचेर तुमी व्हरता प्रत्येक गांव हो डिस्टर्ब कित्याक करता गांवपण म्हणून खंय तरी सांबाळपाक जाय आमी जर महाराष्ट्रान वचत आयज प्रभाकर पोरे म्हणून एक सरपंच आसा तेणें आपलो गांव डेव्हलप केल्लो आसा विदावट एनी टेकिंग एनी कोणाचो हेल्प असो गांव हो बरो जावं शकता आमचो विचार तो आसा गांवपण राखपाक जाय आज मोठे मोठे सेलिब्रिटीज सिटीनी रावतात आमच्या कुस्तार पयशे करतात आनी शेवटी फार्म हाऊस खंय तरी पठार घेवन थंय बांदतात आनी आमकां जर देवाच्या दयेन जर आमकां येदो व्हडलो पठार आमकां फार्म हाऊसूच जर आमकां देवान दिल्लें आसा तें आमी कित्याक मोकळें करचें लँड ती कोणाची परमिशन सध्या GIDC आसा आयडीसीच्या हेतून सरकारा कडेन ती परत येयली आसा परत आतां सुप्रीम कोर्टान जेन्ना निर्णय जालो पूण कशें आसा तितून प्रोविजनूय आसा हांव तुमकां तें जजमेंट आसा पळय तो मागीर हांव तुमकां एक हें दिता भितूर प्रोविजन परत गांवकारांक ती जमीन हातान घेवपा खातीर सुप्रीम कोर्टान एक वाट दवरलेली आसा सो म्हाका दिसता कितें आज काल आमी आज सगळेच जाण गोंय राखुया म्हणजे कितें राखुया गोंय म्हणजे कितें हें आज आमी जें सोपोवन आमी आज गोंयकार आमी आज गोंयचो एनवायरमेंट नश्ट जावप म्हणजे गोंयकार नश्ट जावप आज तें आमकां मेन राखपाची गरज आसा नोकऱ्यो म्हणजे कसल्या प्रकारच्यो नोकऱ्यो IIT आयली जाल्यार नोकऱ्यो कसल्या प्रकारच्यो जातल्यो आनी गांवकारांक ताचो कितें फायदो जातलो तितले क्वॉलिफायड लोक गांवांत आसा काय कितें आनी 12,36,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तुमी SEZ खातीर घेतलेली SEZ म्हणजे कितें स्पेशल इकॉनॉमीक झोन थंय एक वेगळोच गांव तयार जातलो आता इतली ही जमीन परत घेतली म्हणजे परत तोच प्रकल्प नाव ताका SEZ नासत इतली जमीन घेतलो म्हणजे थंय गांव तयारच जातलो दुसरो गांव तयार जातलो आनी तेजो आमच्या गांवाचेर विपरीत म्हणजे शासनाक तेजो परिणाम जातलो आनी परत हे आमी रिकवर करूंक शकना हेजें एक कारण म्हटल्यार सरकारा कडेन कसल्योच पॉलिसी म्हणजे आज आमकां इंडस्ट्री आसा थंय कितले भुरगे आमचे आसा आमचे एम्प्लॉयमेंट कितलो जनरेट जाता आमच्या गांवांत आनी तेजो दुश्परिणाम कितले जाता हेजे एसेसमेंट करपा खातीर गव्हर्मेंट कांयच करना एकदां दिली मागीर हात वयर मागीर आमी भोगपाचें आनी आमी म्हणजे लायफ टायम आमी झगडत रावपाचें आमच्या अस्तित्वा खातीर आमचें मागीर शक्य ना म्हणून आमी पयलींच सरकाराक म्हणजे आमची एक सरकारा कडेन विनंतीच म्हणजे करपाक आयल्या की हें करपाचें ना अजून सरकारा कडल्यान काय येवंक ना ऑफिशियल येतले तेन्ना फुडलो प्रोसिजर आमी मागीर करतले एज अ कृती नागरीक पूण ते जाग्यार IIT जावपा दिना ना आमचो हे विरोध आसा IIT जावपा आनी हेच्या फुडें सुद्दां सरकार कितें करता म्हणजे गांवचे लोक ठरयतले तर आमच्या गांवांत आमकां कितें जाय गांवचे लोक थरोवपाचो प्रश्नच येना आमकां ऑलरेडी बेताळान दिल्लेले आसा घेवपाक जायना आमी तेज्याच आसा आमी तेज्याच हेजेर आमी फुडें ताच्या भायर आमी ना आमकां कितें आमी बांदून आसा त्या गोष्टी IIT जो विषय जो आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा आनी ऑलरेडी ते फॉर्मालिटी चालू आसा म्हणटकीर थंय वेवस्थीत चल्ला आनी आमचे म्हायती प्रमाणे पार्सेकर गव्हर्मेंट आसतना थंय ऑलरेडी 700 लोकांची भुरग्यांची रावपाची वेवस्थीत हॉस्टेल ऑलरेडी बांदलेली आसात तरी पण हो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो आनी हो परत एकदां लोकांक तुमच्या विरोधान किंवा रोष उकडून घेवचो न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा आनी जर तुमचो विचार आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवचो अशी आमची भुमिका आसा टोटल किती लँड आसता 12,32,000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा पूण तुमकां दिसना की थंय एक खंयची तरी एक बरी नॉन पॉल्युटेड कंपनी येवची जेणे करून रोजगार मेळटलो एक मिनिटां तो आमचो दिनेश पयलीं उलोवपाचो तेंपा पासून गाजतात सादारण ताका 2-3 आंदोलनां जे खंय म्हाका जाणटेले सांगच्या प्रमाणे खंयच्या फर्स्ट आंदोलन केलें तें तेच्या राखण्यानी केलें त्या मिनेराच्या विरोध आनी मागीर नायलॉन 6-6 आनी आतां आमी SEZ म्हणून तो दोन लढोवन आमी जिखलेले आसात तर भावानो हेका 2 प्रकारचे व्हेरी इम्पॉर्टन्स आसात कितें तर तो एक एग्रीकल्चरल आनी एनवायरमेंटा खातीर आनी दुसरो हो स्पिरिच्युअल लँड आसा तुमकां खबर आसा की तो जो पठार आसा सादारण तो सरकारान एक्वायर केल्ली 12,32,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आनी ती वेगळ्या कारणां खातीर सरकाराक सुद्दां आंदोलन जाल्लें फाटीं घेवची पडली खरें तर हो पठार जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर इरिगेशना खातीर मागीर डायवर्सिटी खातीर सायंटिफिकली हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा तर कितें तर ही जो सरावंडींग तेच्या बरोबर सरावंडींग विलेजीस आसात ताका 5 विलेजी लागतात जो बुतखाम मेन पठार आसा तेजे सरावंडींग 5 विलेजी आसात जेका केरी आसात म्हणजे आमच्या केरी भागांत पडटा तो दुसरी आसा ती वेरें आसा तिसरो वागुर्मे आसा खांडेपार आसात प्रियोळ आसा अशे 5 गांवांनी सरावंडींग हो मदीं हो प्लेटो आसा आनी ह्या प्लेटोक ज्या वयल्या प्लेटोन प्रचंड प्रमाणांत उदकाचे साठे आशिल्ल्या कारणान हांगासरले शेतां भाटां आनी कुळागरां हांगासरल्यान उदक वयता
आनी ताका लागून हांगा सरावंडींग एरियाची हांगासर उदका खातीर एरिया आसा. तर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार की सरकारान खूब वेळा म्हटलां की ती बॅरन लँड आसा. तर बॅरन लँड ती केन्नाच नाशिल्ली. आतां ती हेंच्यांनी बॅरन लँड करून उडयल्ली आसा ती. जेन्ना डिस्ट्रक्शन जालें नायलॉना वेळार आनी पयर एसिजारा वेळार थंय पयलीं पासून लोक शेत करता म्हणजे मरण रोयताले. मोठे थंय नाल्लाचे माडाचें भाट आशिल्लें तें आतां माड बोडगे जावन सोंपलें 2-3 सुमार दिसतात. अशा प्रकारची जमीन आशिल्ली आनी ती लोकांनी आपली प्रोटेक्ट करपा खातीर ती सांबाळून दवरलेली. आतां आमी पयर जेन्ना एक्चुअल जेन्ना पळयता थंय जेन्ना आमी म्हणटा एग्रीकल्चर म्हणटा की 2 प्रकारचे क्रॉप्स थंय घेताले. सेकेंड थंय मोठ्या प्रमाणांत थंय एनिमल्स आसात. थंय वाघाची हें आसात, पेड आसात, मागीर आमच्यो साळींचीं पेडां आसात. म्हणजे साळी वाघ तर भोंवतात त्या बरोबर आमी कोले आसा थंय, मागीर साळी, मागीर त्या बरोबर मागीर बाकीचे जे स्नॅक्स आसात, बरे प्रकारचे तण आसा. म्हणजे आमचे गोरवां खातीर चरपाची जागा ती सरावंडींग लोकांच्या. आनी ताका लागून ती जमीन सामकी इम्पॉर्टंट आसा आनी आमच्या खातीर आनी सरावंडींग 5 विलेजा खातीर. ह्याच खातीर हो मोठो लोकलढो सुरू जालो आनी हांगासर हो आंदोलन जालें. थंय तुमी जर सकाळीं वचात तर बरे प्रकारची हें आमची बटरफ्लाय पळोवपाक मेळटली आमकां. मागीर थंय झाडां आसात. झाडां तर इतलीं बरीं झाडां, फ्रूट बेरींग पॅड्स आसा, फ्रूट बेरींग ट्रीज आसा थंय. ताका लागून इतले हो इकॉलॉजिकल आनी एनवायरमेंटली स्ट्रॉंग पठार आसा. म्हणूनच तर त्या वेळार जाणटेल्यांनी तर कदाचित तांकां तें सायंटिफिकली सांगूंक शकनाशिल्लें आसतलें. म्हणून तेंच्यांनी अशी एक वेवस्था करून दवरलेली आसा. ह्या 5 गांवांचेर त्या राखपाची जबाबदारी दिल्या. म्हणजे कितें, थंय त्या पठाराचेर 12 ठेवणां आसात. हे 12 ठेवणां म्हणजे ताका एक स्पॉट मार्क करून दिल्लो आसा की ते स्पॉट मार्क केल्ल्या कारणान ते मुड्डेवयले लोक मानून म्हयन्याक येतात थंय. कोण रॉड घालतात, कोण थंय खिचडी घालतात, कोण थंय चोरू घालतात आनी कोण थंय तरी बाकीचे रिच्युअल्स करतात. म्हणजे आयताराचे येवन आपआपल्या कन्विनियंट प्रमाणे मुड्डेवयले एक दीस लोक येतात, आल्लीचे लोक येतात, करमळ्यांतले लोक येतात, मागीर केरीचे लोक वयतात, वेरेंचे, वागुर्मेचे, अशे सगळे लोकांचे मेळून 12 ठेवणां आसात. आनी मध्य भागाचेर थंय जो प्लेटो आसा ते मारूचे देव आसात. मारू देव म्हटलें की तो सगळ्यांत भरपूर कडक देव आसा आनी थंय लोक अजून परी वर्शीप करतात. ती घोड्याच्यो बी अजून परी. त्या वेळार सुद्दां आमी त्या वेळार लोक डिस्ट्रक्शन करपाक जाल्यार अचूक आमी त्याच टायमार थंय पावले आनी थंय ते तितले तरी त्यो मारू देवाचे ते हें आशिल्ले ते थोडे तरी उरले आतां. सो ताका लागून हें स्पिरिच्युअल लँड आसा प्लस एग्रीकल्चरल स्ट्रॉंग आसा. ताका लागून आमी खंयच्याच प्रकारचे हे गांवचे लोक ती जमीन वचपाक दिना. आनी ताका लागून 3 वेळा हे लढे जाले. 2 तर हालीं जाले आनी एक भरपूर पयलीं जाल्लो आसा. सो आमचें म्हणणें कितें आसा की हो जो गांव जो आसा तो भरपूर उदक आसा आनी हे 5 गांवांक उदक देणारो गांव आसा. हाच्या पयलीं नायलॉनान वेळार 12 थंय बोरवेल मारल्यो, त्या बरोबर सरावंडींग लोकांचें उदक सुकलें, लोकांची कुळागरां करपलेल्यो अशें आमकां एक्सपिरियन्स आसा. म्हणून त्या लोकांनी विरोध केलो आनी ते खातीर तो प्लेटो उलयले. स्पिरिच्युअल बाबतींत जर उलोवपाचें जालें जाल्यार आमच्या जेन्ना आमकां आमचे कळ्ळें, आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना ती नायलन 66 प्रकल्प हो आयलो आनी मोठ्या प्रमाणान थंय मोठें आंदोलन जालें. पूण थंय एकूच वायट गजाल घडली ती म्हणजे एक थंय आंदोलक हुतात्मा जालो. नो डावट ते स्क्रॅप जाले. पूण जेन्ना परत SCZ थंय आयले तेन्ना आमी काही यूथ एकठांय जाले आनी आमची जेन्ना पयली मिटींग जाली तेन्ना आमकांय खंय तरी मातसो एक दूख लागलो की आमकां आमचो अनुभव आसा की अशे तरेचें हें आसा. म्हणून आमी पयलो विचार केलो की आमी एक आमचो जो ग्राम देवता आसा ताका आमी प्रसाद घेवपाचो. आनी आमचे गांवकार सगळे जाणटे अनुभवी लोक थंय सगळे गेले आनी आमी आमच्या बेताळाक आमी प्रसाद घेतलो. तर प्रसाद घेना फुडें पयलीं बेताळान सांगलें की त्या जाग्याचेर कांयच येवपाक जायना, कारण हो जागो आसा तो स्पिरिच्युअल आसा. जेणे ते ठेवणां ते सांगल्या ते सगळें हें आमकां मागीर स्टडी करतकूच कळ्ळें. तेचे पयलीं आमी ल्हान तेन्ना आमकां कांय खबरूच नाशिल्लें. जशें आमी फुडें वचपाक लागले आमकां हें सगळें कळपाक लागलें. थंय कांयच येवपाक जायना आनी तुमी बिंदास्त फुडें सरा. तुमच्या केंसाक सुद्दां धक्को लावपाक लागपाना. हो प्रसाद, ही कळी, ती खंयची तरी आमकां ते गुरवान सांगली की ही कळी दिल्या म्हणून, इतली इम्पॉर्टंट कळी आमकां बेताळान दिली. तेज्या उपरांत हो लढो आमी फुडें व्हरलो आमच्या तरेन आनी कांयच म्हणजे म्हाका दिसता आमी फक्त थंय भाशणां केल्या आनी हें केलां. आमकां कसलेंच थंय
नॉन व्हायलन्स म्हणटा तसो तो लढो जालो, नॉन पॉलिटिकल लढो जालो आनी आमी सक्सेसफुली ते आमी थंय जिखले. हें क्रेडीट आमी फक्त ते देवाकूच दिता, कारण आमकां देव आमच्या मानकुडेर बसला आनी आमकां फुडें काडले. आमी आमचो काम धंदो कॉलेज सगळें सोडून थंय पडलेले. आतां ह्या बाबतींत जे ताणें सांगलां आनी ह्या आमी जे बेतळाचें जें कितें आसा हाजेर आमी ऑलरेडी आमचो जो MLA आसा हाज्या कानार हें सगळें घातलेलें आसा, ताका हें आमी सगळें सांगलेलें आसा. तेन्ना आमी ताका ऑलरेडी सांगलां की देवाचो जो आमकां कितें हें दिला, कळ दिल्या, तेज्या भायर आमी ना. सो आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां तें स्पिरिच्युअल हें जगपाक जाय. आतां सायंटिफिकली जर पळयत आनी जर पयलींचो जर हें घेत जाल्यार तेजो व्हडलो सोडो थंय कित्याक म्हणून ओपन उरलो. आतां जर विचार करीत जाल्यार गोवळ्याचो थंय वाडो आसा, ते गोवळी जाल्यार थंय रावूं शकताले, हांगा आसा ते थंय रावूं शकताले. पूण थंय एक सुद्दां जर घर येत जाय, थंय नाका आशिल्ले एक्टिविटीज जर जाय जाल्यार ती बायोडायवर्सिटी जी आसा पळय ती सगळी थंय डिस्टर्ब जातली. ती डिस्टर्ब जाल्ल्या कारणान बाकीचे जे सगळे जे कुळागरान जे पॉलिनेशन जाता हें सायंटिफिकली जर उलोवपाचें जाय जाल्यार तें बंद जातलें आनी उदकाचें जर रामकृष्ण तें उलयलोच आसा. म्हणून आमी हें MLAच्या कानार सगळें घातलां आनी तेणें आमकां विश्वासानूय घेतल्या की आपूण ही फुडें मॅसेज पावयता म्हणून. आनी आमकां गॅरंटी आसा की आमचो जो MLA आसा हाजो पूर्ण आमकां पाठिंबा आसतलो. हेजें कारण इतलेंच, कारण तो एक कलाकार आसा आनी कलाकार जो आसता तो सामको नेचराक सामको टच आसता, सेन्सिटीव आसता आनी तो एक आंदोलकूय आसा. तेका तो कांय सिटीन रावपी न्ही, तो एक सामकें सुंदर अशें वातावरणान कुळागरान रावपी मनीस. तेका गांवचें आमचें कांयच सांगपाची गरज ना, तेका पूर्णपणे कळ्ळें, आमचो तेका सगळें कळ्ळो आनी तो 100% आमच्या सपोर्टान रावतलो आनी आमकां तेणें हें सपोर्ट करतलो ही आमकां सामकी गॅरंटी आसा. सो एज्युकेशन हब सुद्दां येवपाक तुमची थंय हें ना दिसता, कितें तें? एज्युकेशन हब कितें आसा आमच्या MLA कडेन आमी जें डिस्कस केलां तें फुडें हो CM कडेन उलयतलो. हांव CMची चूक करना, कारण CMन हें पळयलां तें फक्त एक लँड म्हणून पळयलें. पूण ह्या पठाराचेर जी वनस्पती आसा, जी आयुर्वेदीक वनस्पती आसा, तें जेन्ना ताका कळटलें, कारण तो स्वता आयुर्वेदीक दोतोर, तेन्ना म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट थंयच उरतलो. तो वयल्यान आमकां एप्रिसिएट करतलो नागरी कृती समितीक की तुमी हें जतन करून दवरलां आनी हें तुमी फुडें जतन करून दवरपाक जाय. हें हांव 100% दोतोर आमचो प्रमोद सावंता कडल्यान अपेक्षा दवरता आनी तो 100% हें करतलो.